सानिध्यान गुरुपौर्णिमा महोत्सवाचे आयोजन केल्ले आसा। हो महोत्सव बिरेस्तारा 16 जुलय सांजेच्या 5 वरांचेर सावन राती 8 वरां मेरेन रवींद्र भवन मडगांव तुळसी परिवारा वतीन आयोजित जातलो। गुरूंचो आशीर्वाद घेवपा खातीर तुम्ही आपल्या फॅमिली सयत आणि इश्टा सयत मुजरत हाजीर रावचे। जय गुरुदेव। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। सगळ्यांक बरी सांज आवडत आणि हांव दिप्ती काकोडकार टी टाइम खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। कारापूरच्या वादग्रस्त मेगा हाऊसिंग प्रकल्पार दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर आंदोलन जाल्यार सुरू। ह्या आंदोलनात कारापूरच्या लोकां वांगडा कांय समाजीक वावुरपी जाल्यात वांटेकार। जिल्लो पंचायतीक दियात चड अधिकार। दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत वांगड्यांच्या बसकेत थाराव मंजूर। सरकाराकडेन धाडलो थाराव। केपें शेल्डे वाठारांत खासगी सुवातेचेर केला अतिक्रमण। प्रकरणाची बेगोबेग करची चौकशी। शेल्डेच्या गांवस देसाय फॅमिलीची मागणी। सांग्यार रिवणा मार्केटात सुमार 7 दुकानांक पेटलो उजो पालोवपी दान धांव मारून उजो हाडलो नियंत्रणात। सुमार 30 ते 40 लाख रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचे आयला मुखार। केपेच्या बोरीमाळ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची जाल्या अवतिकाय। कॉम्प्लेक्साच्या देखरेखीचेर जाता दुर्लक्ष। थळावे लोक आनी खेळा मोगींनी उक्तायला हुस्को। आणि फाटले कांय दीस उटंगराच्या पावसा उपरांत आता पावसान घेतला विसव। पावसाचो नेट कमी जाल्ल्यान शेतकारांमदी हुस्को। दुसरे वटेन धरणांतलो उदकाचो सांठो आसा समाधानकारक। आता खबरो विस्तारान। कारापूरच्या वादग्रस्त मेगा हाऊसिंग प्रकल्पार दिल्लीत आंदोलनाक सुरवात जाल्या। दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर सोमारा सकाळी हे आंदोलन चालू जाला। या आंदोलनात कारापूरच्या लोकां वांगडा कांय समाजीक वावुरपी आणि गोंय आम आदमी पक्षाचे मुखेली वाल्मिकी नायक वांटेकार जाले। हाऊसिंग प्रकल्पार कारापूरच्या लोकांनी सुरू केल्ल्या लढ्याक 100 दीस पुराय जातात। देखून केंद्र सरकारचे लक्ष ओढून घेवपाक दिल्लीत एका दिसाचे आंदोलन करपाचो निर्णय कारापूरच्या लोकांनी घेतला। जंतर मंतराचेर कडक सुरक्षा व्यवस्था दवरला। या आंदोलना खातीर कारापूरची बायलां लेगीत दिल्लीत पावल्यात। आयज आमी जंतर मंतर हांगा पावल्ले आसा। आयज 100 डे ऑफ कारापूर प्रोटेस्ट जो आमी ठरयल्लो जर आमच्यो मागण्यो मान्य जायना जाल्यार 100 डे आमी स्टेट कॅपिटल म्हणजे पणजे आनी नॅशनल कॅपिटल दिल्ली हांगासर आंदोलन करपाचें आसलें। आयज 100 डे त्या कंटेक्स्टान आयज एक टीम आमची दिल्ली पावल्ली आसा। आज आमी हांगा जंतर मंतर सायटीर आसात। तुम्ही पळोवंक शकतात ऑलरेडी कॉक्रोच जनता पार्टी हांच्यांनी जे आंदोलन चलयलां ते फाटल्यानच आसा। आमकां हांगाच सायट अलॉट केल्ली आसा। सो आतां आमी आमचे बाकीचे गोंयकार जे आमचे भाव जे आमकां हांगा सपोर्ट करपाक ऑलरेडी दिल्ली पावल्ले आसा ते सध्या हांगासर येवप चालू आसा आनी एक 15-20 मिनटांनी आमचो हांगासर प्रोटेस्ट स्टार्ट जातलो। सो आमी मागता अजूनही सरकारा कडेन की ज्यो आमच्यो मागण्यो आसा गोंय राखपा खातीर गोंयकारपण राखपा खातीर ते अजूनही तुम्ही मागण्यो मान्य करात आणि आमच्या लोकांक जे आता 100 डे पर्यंत जे प्रोटेस्ट सायडीक बसल्यात तांकां एक तुम्ही एक सुटकेचो श्वास घेवपा खातीर एक अशें डिसिजन दिया की जेणे करून तांकांय दिसून येतलें की गोंयचे सरकार जे आसा पळय ती खरेंच आतां तरी गोंयकारांक लक्ष दिवपा खातीर सारखे ते तयार जाल्ले आसा। अजून पर्यंत आमकां पळोवपाक मेळना। मागण्यो ग्राह्य धरपा खातीर कांय व्हडलीशी अडचण ना। अजूनही सरकार डायलॉग करपाक तयार ना। म्हाका दिसता ही हुकुमशायेची वाटचाल चालू आसा आणि तेचोच एक निशेध म्हणून आयज आमी हांगा जंतर मंतर पावल्ले आसा। तशें आमी सांगलेलें की 100ावो दीस आमी जंतर मंतर तशेंच आमचो स्टेट कॅपिटल पणजे थंयसर साजरो करतलो। आमी मनयतलो की आमकां अजून न्याय मेळोंक ना। आमचो कारापूरचो जो प्रोटेस्ट आहा ताका न्याय मेळोंक ना। सरकारान दखल घेवंक ना हेजी। ज्या ज्या वाटेन आमी गेले, आमी आमदारा कडेन गेले, आमदारान फटींगपणां केली
आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे गेले, मुख्यमंत्र्यान सांगले तुमची जाणटी जी आहा ती कितकी वर्सां जगतली. आमकां ह्या सरकारान पावला पावलार ढुकलून दिलेले आहा. म्हणजे आमच्या 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचे जे इलिगल आमचे प्रोजेक्ट लागलेलो आहा ताका स्क्रॅप करपा खातीर आमी हें आंदोलन दिल्ली पर्यंत हाडलें. तेन्ना आमी सगळे कडेन मागता की आमच्या जे सेंट्रल गव्हर्नमेंट सेंट्रलचे आमचे मोदी सरकार आहा तेंच्या कडेन मागता जशें कोवीड टायमार तांणी सगळ्यांक एक सूचना केल्ली की तुमी सगळ्यांनी अर्दे वर लायट घरांतली बंद करून एक दिवो पेटोवचो, घंटा वाजोवची किंवा थाळी वाजोवची अशें तेणी सांगलेलें. आनी तेणी कोरोनाचो भायर काडचो अशें भागून काडलेलें. तोच आमी आमच्या आतां गोंयच्या लोकांक आमचो एक आमकां अशी ही सूचना आमच्या गोंयच्या सरकाराक करची आनी तेंकां जशें कोविडा टायमार तेंकां भायर मारलेले तसो हो प्रोजेक्ट भायर मारपा खातीर अशेंच तेंकां एक अर्दें वर दिवो पेटोवचो, घंटा पेटोवची आनी थाळी पेटोवची. पावले आमी दिल्ली 100वा दीस प्रोटेस्टाचो आंदोलनाचो. सो दिल्लीचो किल्लो आमी सांबाळ्ळा. सांजचे तुमी मातशे पणजे सगळ्यांनी येवचे आनी थंयसरले कशें कितें रणांगण फुडें व्हरपाचें ते तुमच्या मदीं एकठांव जावन डिस्कशन करचें. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. केपें तालुक्यांतले शेल्डे वाठारांत खासगी सुवातेर केल्ले अतिक्रमणाचो मुद्दो मुखार आयला. उत्तर प्रदेशाच्या एका टायल्स वेवसायिकान खासगी जाग्यार कोणाचीच परवानगी घेनासतना अतिक्रमण केल्ल्याचो आरोप शेल्डेच्या गांवस देसाय फामिलीन केला. ह्या प्रकरणाची बेगोबेग चवकशी करून संबंधिताचेर खर कारवायची मागणी तांणी केल्या. जालें अशें कितें, ही आमची प्रॉपर्टी, एन्सेस्टर प्रॉपर्टी आसा. सो कोण तरी एक हिंगा येवन एन्क्रोचमेंट करपा लागलो इल्लिगली. ही शेड बीड बांदला. सो आमगे ती प्रॉपर्टी भितर हे सगळे शेअर होल्डर आसात आनी सो आमकां इन्फॉर्मेशन अशी मेळ्ळी की कोण तरी तुमचे हे करून JCB लावन इल्लिगली झाडां मारता आनी शेड घालता म्हणून. जेन्ना आमी स्पॉटार येयले पळयलें जाल्यार एक 5-6 लेबर काम करताले, चालू आसलें आनी शेडी काम चालू आसलें. सो ताका विचारलें, तो म्हणपा लागलो आपूण म्हणपा लागलो सिमेंट ब्लॉक करपाचें हें करता, स्ट्रक्चर उबारता. हांवें म्हणलें तुवें कोणा विचारला? म्हणपा ना, कोणा विचारलें ना. मागीर म्हणलें बाबा तुका कोणी ऑथॉरिटी दिला हें करपाक? म्हणपा तेणें एकल्या कोणा पुलिसान नांव घेतलें, गव्हर्मेंट सर्वंट जावन आहा. सो तेजे बेजिसाचेर हो सगळें हें इल्लिगली स्ट्रक्चर करतात. ही जी गांवां म्हणजे जाग्याचें नांव आहा वागन, शेल्डें तालुका, शेल्डें विलेज, केपें तालुका. सो हें जें इतलें इल्लिगल स्ट्रक्चर चल्लां, फाल्यां हे मायग्रेट्सां हाडून करतले, बांगलादेशी कोण हे ते आमकां मागीर ते इश्यूज जाताले. आतां हो कोण एनक्रोच करता म्हणटा गोंयकार काय भायलो? ना, तो भायलो उत्तर प्रदेशाचो. आनी हेजे बद्दल तुमकां कांयच खबर ना? आमकां कांयच खबर ना. आनी आतां तुमगेले कितें सांगलें तुमी आतां तें काम ते एनक्रोचमेंट ऑलरेडी कंप्लेंट दिली आसा. लोकल बॉडीची पंचायत आहा दिली आहा, पोलीस कंप्लेंट दिली आहा, सगळें दिलें आहा. सो तेची आतां आमगे पंचायत आमची जी पुलीस बिलीस आहा, कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा, ते म्हणजे एक्शन घेवचें. सद्या इलिगल एक्टिविटी जाता म्हणून म्हाका ती मापयल्लो. सो चोयल्या एक कन्स्ट्रक्शन चालू आहा आनी देशान ऑलरेडी कंप्लेंट दिला आहा तेजी. सो म्हाका जाय की एक्शन जाल्लें. आतां तुका बी खबर ना हेजेर कितें जालें? खबर ना आमकां. आतां ही झाडां बी मारल्या ती कांय खबर ना? देशांनी म्हाका फोन मारून आपयल्लो आनी म्हाका सांगलें पळय अशें जालां म्हणटकच आयला. आतां तुमी पंचायती बी तेणी लेटर दिला? हय, तेमी ऑलरेडी पंचायती लेटर दिलो आहा. पंचायती डायरेक्टर सेक्रेटरी सगळ्यांक दिलो आहा, सरपंच पासून दिलो आहा येवन. आमी हांगा आयकतरी हांगा येयले, कोणें सांगलें आमकां. येयले आनी हें पळयलें, हें सगळें हें शेवाळ घालून सगळें झाडां बीड मोडून उडयलीं. हें केलें तें केलें आनी हांगा पसून हें उडयलें आनी स्ट्रक्चर बांदलें. आनी तें तरी मागीर आमी पयलीं सावन ही आमगे एसिस्टंट म्हणजे पयलीं जी आमगे बापायल आज्या पंचायती जमनी आमी कोणें हें नव्हती अशी. हें करतरी आमी पळयतरी आमी तेजे पंचायती बॉडी कंप्लेन दिली, पंचायती दिली, तेवट्यान पुलीस स्टेशनार दिली. आतां म्हाजे मदीं हें आहा सांगपाचें म्हणल्यार पंचायत बॉडीन आनी अथवा कलेक्टरान तेजेर एक्शन घेवची म्हणून. राज्यात उटंगराचो पावस पडले उपरांत आता पावसान विसव घेतिल्ल्याचें दिसून येता. 19 तारखेमेरेन मध्यम गतीचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मजगतीं पावसाचो नेट कमी जाल्ल्यान शेतकारां मदीं हुस्को निर्माण जाला. दुसरे वटेन राज्यांतल्या धरणांतलो उदकाचो सांठो सध्या समाधानकारक आशिल्ल्याचें मुखार आयला. फाटले कांय दीस जाले उटंगराचो पावस पडले उपरांत आतां पावसान विसव घेतला.
फुडले कांय दीस मध्यम गतीचो पावस झडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मजगती पावसाचो नेट पळोवन राज्यांतल्या शेतकारांनी शेत लागवडीक सुरवात केल्ली. मात परतून पावसान दांडी मारिल्ल्यान शेतकारां मदीं हुस्को निर्माण जावपाक लागला. पावस पडलो ना जाल्यार पिकाचें लुकसाण जावपाची शक्यताय आसा. 1 जून ते 12 जुलय मेरेन राज्यांत सरासरी 52.5 इंच पावसाची नोंद जाता. मात अंदू ह्या काळात फकत 35.72 इंच पावस पडिल्ल्याचें कळटा. आतां मेरेन पडिल्लो पावस: म्हापसा 29.59 इंच, पेडणे 32.25 इंच, पणजे 25.77 इंच, पोरणे गोंय 31.17 इंच, सांखळे 35.37 इंच, वाळपय 38.36 इंच, फोंड्या 37.34 इंच, धारबांदोड्या 43.55 इंच, काणकोण 49.76 इंच, दाबोळे 29.75 इंच, मडगांव 39.58 इंच, मुरगांव 30.29 इंच, केपें 36.92 इंच, सांगे 40.61 इंच. दुसरे वटेन राज्यांतल्या धरणांतलो उदकाचो सांठो समाधानकारक आशिल्ल्याचें दिसून येता. साळावले धरणांत 48%, तिळारी धरणांत 54%, हणजूण धरणांत 24%, आमठाणे धरणांत 67%, पंचवाडी 40%, गावणे 73% जाल्यार चापोली धरणांत 55% उदकाचो सांठो आशिल्ल्याचें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सांगेर रिवणा मार्केटात सुमार 7 दुकानांक उजो पेटलो. सुमार 30 ते 40 लाख रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचे दुकान धन्यांनी सांगले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मार्केटांतल्या एका दुकानात पेट्रोलाचो सांठो करून विकतात. हाका लागून हो उजो लागला असो आरोप थळाव्यांनी केल्ल्याचे कळटा. मात उजो लागपाचें नेमकें कारण स्पश्ट जावंक ना. उजो पालोवपी दळान घडणूक सुवातेर वचून उजो नियंत्रण हाडलो. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. च्या पितात धुंवर येवपा लागलो. अकस्मात धुंवर येयलो म्हणून कितें जालें की आमी लायट बी पळयली ना, कांय ना. आनी तो तें शॉप बंद आसलें. ते बंद आसा. बंद आसलें. तेवटेन आनी मनशां आनी चड धुंवर येयलो. आतां म्हणलें हेतूंकच चड उब लागला. मागीर कोणटाय येवन ड्रॉप मोडलें पडलें. मागीर हात करून आमी कांय भितर कांय दिसना. धुंवर. ते शॉप सदां चालू आसता, आयजूच बंद असं जालें. सकाळी येयल्लो. सकाळी येवन देवा वात लावन गेल्लो. ते वातीन कितें जावंक शकता? पेट्रोल मेन पेट्रोल विकता. पेट्रोल उरता वात? ना पेट्रोल विकता तो. पेट्रोल विकता. जेन्ना ओपन करपाक गेल्लो पळय, हांवूच गेल्लो ओपन करपाक, तेन्ना एक बाटली येयली आनी म्हाजी सायडीच्यान गेली आनी म्हाजेर पडलो हांव चलत वता आसलो. म्हणटरी खंयतरी हे जालें ते सगळे पेट्रोलाची बाटली ह्या सायडी त्या सायडी पडून ते स्प्रेड जाला. आतां तुमची हॉटेल आसा, तुमची खंयतरी पोट चलपाचें, कितलीशें तुमकां तो लुकसाण जालां? 15 लाख सुमार लुकसाण. 15 लाख. कॅश जाला. पण दोन्ही मेळोन तुमच्या 30 लाखाचें लुकसाण जालां. 30-35. आतां हे ते शॉपा लागून जालें मदल्या. त्या मोठी शॉपाला आतां टोटल तुमगेली 2 शॉपां. सकाळी थंयच्यान उदक स्टार्ट जालो त्या सायडींतल्यान आनी तो असो पेटत पेटत हेवटेन पावलो. आतां हे सगळें हांगासर आहा ते हॉटेल आनी हे जनरल स्टोर सगळो काबार जाला. कांयच ना हांगा. फ्रीज आहा, 4 फ्रीज आसलेले, डीप फ्रीज आसलेले. परत जे सामान ग्रॉसरी आसलेली ती काबार जाली. भितर आनीक कितें आसलें सामान ते सगळें काबार जाला. टोटल आतां पळोवपाक गेल्यार ते 15 लाखार बीन वयतले. फ्लेम येवपाक लागली स्टार्ट आनी थंयच्यान स्टार्ट जावपाक लागली कॉर्नराक. आनी तशें लो हांगासर पावलो. ती शॉपां आहा तेवटेन, ती शॉपां थंयसर काबार जाली. शॉर्ट सर्किट. कितली वेळ आतां कितल्यान सुमार हें जालें? आतां 8:30 म्हणल्यार पेटलो म्हणटा ते लोक सांगता नासलेले. मागीर फायर ब्रिगेड टोटल आता 5 शॉप इफेक्ट झाले. मधी सेंटराक एक आणि दोन्ही सायडीच्यान 2 शॉप.
जो ओरिजिनेट जालो थंयच्यान वयर हे सायडीच्यान पावता म्हणल्यार भितरल्यान सगळे मदें रस्ते ऑलरेडी जळिल्ले. आतां लोक आशिल्ले पूण त्या टायमाचेर भायर काडप कांय पॉसिबल जालें ना, कित्याक वयर जेन्ना मदेर जळटा तेन्ना ताका कोणा वचप सेफ न्ही. लोकांक कोणाक कांय जालें ना पूण बाकी सगळी नाशाडी जाले. आतां शॉपाक फर्स्ट शॉपा उजलाल ते कसली शॉप? जनरल स्टोर. बाकीचे आसा ती कितें आसा? बाकीचे त्या जनरल स्टोराच्या दोनूय सायडीच्यान 2 हॉटेल आसात आनी ताचे परत सायडीच्यान म्हगेलें एक ऑफिस आसा आनी ती सायडीच्यान परत एक जनरल स्टोर. म्हणल्यार टोटल 5 शॉप. आतां हेतून तुमकां कितले तुमच्या ऑफिसांत कितें आशिल्लें लुकसाण जालें? आमची हॉटेल आनी ऑफिस म्हणलें जाल्यार अप्रॉक्सिमेटली 5-5.5 लाखां सुमार लॉस. सगळें मेळोन वचून आमकां कॉज ऑफ फायर खबर ना, पण जशे फर्स्ट जे बाय स्टँडर आशिल्ले तेंची इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ते सेंटराक जे जनरल स्टोर आसा थंयच्यान पयलीं धुंवर येवपाक सुरू जालो आनी ते एकूच जे शॉप आसा तें बंद आशिल्लें आनी बाकीचीं सगळीं शॉपां मॉर्निंग टायमार ओपन आशिल्लीं, चालू आशिल्लीं आनी तेंचे कस्टमरय आशिल्ले. सो जेन्ना धुंवर येता म्हणून कळ्ळें विथीन ते म्हणटात की विथीन 10 मिनिट्सा भितर फायर हें जालो, एक्सप्लोजीव टायप जालो आनी तो मॅसीव फायर ऑटोमॅटिकली सगळ्या शॉपांक रेडिएट जालो आनी तेंचें सामान सुद्दां काडपाक टायम मेळूना. पूण जेन्ना ताका स्मोक येवपाक सुरू जाल्लो 8:43 आमकां कॉल आयिल्ले आनी विथीन 15 मिनटांक आमी स्पॉटार पावले आनी आमी फायर फायटींग केलें. सो आमचो जो रिस्पॉन्स टायम आशिल्लो तो खूब फास्ट आशिल्लो, कारण डिस्टन्स सुद्दां आमी पळयलें मोर देन 15 किलोमिटर आसा आनी इतलोय आसून आमचो रिस्पॉन्स टायम फास्ट आशिल्ल्या कारणान आमी आनीकय कितें मेजर जावपाक पावले ना. पूण तरी पळयलो जाल्यार ऑलमोस्ट शॉपां जीं आसा टोटली डॅमेज म्हणल्यार जाता. आनी कारण तेजो जो वयलो ताका फॉल सिलींग आशिल्लें शॉपाक आनी वयलो जो रुफींग जें आसा दॅट इज सेंटायल्स आनी जे वाशे बी आशिल्ले त्या कारणान आमकां मातसो डिफिकल्ट जालो उजो पालो. गॅस सिलिंडर 3 गॅस सिलिंडर आमी भायर काडिल्ले आसा आनी सेकेंड रेस्टॉरंटाकय 3 सिलिंडर आशिल्ले ते ओनरानच भायर काडले. सो सिलिंडर जे आसा ऑलरेडी काडलो आसा, पण जे हें आसात आमचे रेफ्रिजरेटर आसा तेजे जे थोडो ब्लास्ट जाल्लो आसा. केपेंच्या बोरीमळ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची सध्या वायट स्थिती पळोवपाक मेळटा. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची योग्य तरेन देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान कॉम्प्लेक्साची अवतिकाय जाल्या. कॉम्प्लेक्सात मुळाव्या साधन सुविधांच्या देखरेखीचेर पुराय दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिसून येता. पळयात पुराय बातमी. केप्यां म्हालांतल्या बोरीमळ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची सामकी अवतिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा. ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची सारकी देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ताची वायट स्थिती जाल्या. हाका लागून थळावे लोक आनी खेळामोगी हुस्को उक्तायतात. कॉम्प्लेक्सात आशिल्ल्या मुळाव्या सुविधांच्या देखरेखीचेर पुरायपणान दुर्लक्ष जाल्ल्याचें दिसून येता. तुमी पळयता म्हाजी फाटल्यान जो आसा तो बोरीमळ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आनी हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तो केपें तशेंच सांगे तालुका एरियेक मोस्ट इम्पॉर्टंट. पूण हेची परिस्थिती अशी बिकट जाल्ली आसा. फाटल्या तेंपा सुद्दां गोमंतक टिवीन सुद्दां हेजेर रिपोर्ट हाडलेलो की जे पेवर्स आसा ते मेंटेन जायना. पूण आतां जे कॉम्प्लेक्साची भितरली कंडिशन आसा थंय पळोवपाक गेल्यार थंय मेंटेन करना. पळोवपाक हे कॉम्प्लेक्स आसा तशें एबंडंट केल्या भशेन. वयर जी स्टेप्स आसा जे पवेलियनचे बसून लोकांक ते पळोवपाक मेळटा ती परिस्थिती इतली बिकट आसा. ती पारवे हागून दवरतात आनी सकयल सगळे पेपर घातलेले आसा. पळोवपाक हांगा कोण मेंटेनन्स जाना. सद्या APO म्हणटा तो तेका खंय 2 चार्जीस आसा. संजय शेटकार तो उलोवपाक मेळना, पूण तेंका जे स्टाफा विचारले जाल्यार ते सांगतात 10 जाण खंय मेंटेनन्सा आसता. पूण जी परिस्थिती पळयल्या भितर पळोवपाक काय मेंटेन जायना अशें दिसता. आनी मुख्य म्हणल्यार कितें जे जो टफ आसा बॅडमिंटन टफ तेजी बी हालत बिकट आसा. कित्याक हांगा वेगळे वेगळे एक्टिविटीज जातात. हो मोस्टली रफ यूज जाता आनी तेजी मेंटेनन्साचो प्रश्न जाल्लो आसा. खंय स्पॉट्स निर्माण जाल्ले आसा ते डॅमेज जाल्ले अशें दिसता. पूण तुमी पळयले भितरले आनी भितरली कंडिशन पळयले जे रुमाचे टायल्स फुटले आसा ते पयले आमी दाखयले. पूण आतां तुमी जर पवेलियन पळयल्यार सगळे पारव्यांनी हागून दवरल्या. फक्त पेपर घालून दवरल्या, वणटीचेर हागून दवरला अशी परिस्थिती जाला. पळोवपाक जे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आसा ते हेजेर लक्ष दिता काय ना हो प्रश्न आसा. कित्याक हो
जो कॉम्प्लेक्स आसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तो एक मोस्ट इम्पॉर्टंट आसा आनी तशेंच हे होच प्रॉब्लेम ना की हे कॉम्प्लेक्सा भितर स्विमींग पूल आसा तेजी हालत बी तशीच आसा कित्याक थोडे वास्कोच्यान सुद्दां स्विमींग पुलाक येताले पूण आतां भितरले जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा लोक मोस्टली हांगा सांजची बॅडमिंटन खेळपाक येता वयर पळोवपाक गेल्यार वास मारता आनी हेजे खंय तरी हे जे जबाबदारी जे घेवपी आसा ते टोटल निग्लिजन्स करता पळोवपाक हो एबंडन केल्या भशेन हो कॉम्प्लेक्साची हालत जाली आसा गोमंतक टीव्ही खातीर केपेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत वांगड्यांच्या बसकेत जिल्लो पंचायतीक चड अधिकार दिवचे असो थाराव पास केलो. हो थाराव सरकाराक धाडला अशें दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचो अध्यक्ष सिद्धार्थ गांवस देसायान सांगले. सोमारा दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत वांगड्यांची बसका जाली. हे बसके उपरांत अध्यक्ष उलयलो. अजित लोलयेकर याने प्रपोजल झेडपींतल्यान प्रपोजल जे गव्हर्मेंटाक वता वचपाक जाय गव्हर्मेंटाक आनीक ते कन्सिडर जावचे झेडपींतले प्रपोजल अशें म्हणून मांडले. बाकीचे आमचे मोहन गांवकारांक एंटनी वाज आसा तांकां कॉंग्रेच्युलेट केला. त्या बरोबर आमचे जिल्ला पंचायतीक पावर्स मेळचे ह्या हातून मोहन गांवकर तेणी मांडले आसा. मागीर महिला शक्ती अभियानांतल्यान आमचे डॉक्टर गौरी शिरोडकर हेणी मांडले की महिला शक्ती अभियानांतल्यान आमकां कितलेशेच कॅम्प घेवपाक मेळटा. ते कॅम्प आमी बाकीच्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कॅम्प जावं ना बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक घेवचे एक विशय मांडले आसा. त्याच बरोबर आमची जिल्हा पंचायतीक ह्या खेपेक साकून आमी एक नवीन हे स्टार्ट केला. आमी एवरी डिपार्टमेंट जे आसा सिव्हिल आमचे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट जे आसा तेंचे कडल्यान स्किम्स ज्यो आसा त्यो स्कीम आमच्या लास्ट बेनिफिशरी मेरेन पावच्यो. ह्या हातूंतल्यान आमी एक दोग जाण कोणी की स्पीकर आपयतात आनी तेंचे स्किम्स ज्यो आसा एक्सप्लेन करपाच्यो आनी आमचे जे झेडपी आसात तांकां समज स्किम्स इम्प्लिमेंट करपाक कितें डिफिकल्टी जाता नाजाल्यार कितें जर तर इशू जो तेमी आज अनुभवला ज्यो स्किम्स इम्प्लिमेंट करता आसतना त्यो तेंचे कडेन मांडून आमचे गव्हर्मेंटा कडेन मांडपाक मेळटलें आनी आमकां रेजोल्युशन घेवपाक मेळटलें ह्या उद्देशान आमी स्टार्ट केल्लें आसा. आज फर्स्ट आमी वुमन एंड चायल्डाची डिपार्टमेंट आपयल्ले. तेंचे आमचे गौरी परब आनी किंबर्ली फेर्नांडीस हेमी दोगांनी आमकां बरे तरेन एक्सप्लेन केल्ले आसा. आनी त्या हितूंतल्यान आमचे झेडपी मेंबर्स जे आसा आज स्वावलंबन स्किम्स जे आसा त्या हातूंतल्यान 20 जण मेंबर आसचे ते कमी करून 15 मेंबर फ्लेक्सिबिलिटी आसची 10 ते 20 मेंबरां मदीं फ्लेक्सिबिलिटी आसची अशें म्हणून मांडलें. मागीर आमचे गृह आधार स्कीम जे आसा तितूंत जेन्ना आमी एक गृह आधार स्किमाची एक बेनिफिशरीक पयशे मेळटा आनी जेन्ना समज जर तर ती विडो जाली जाल्यार त्या टायमार बेनिफिशरी पयलींची स्कीम बंद जावन विडो तांकां एमावंट येवपाचो आसा. ते मदीं जे गॅप पडटा ते गॅप खूब त्रास जाता. म्हण आयज मेंबराक ते बी कळ्ळें आनी ते बी डिस्कशन जालें आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन ते रेजोल्युशन धाडपाचें आसा. आयतारा आंबोली गजगजाचेर व्हडा प्रमाणात पर्यटकांची गर्दी आशिल्ली. येरादारीचें योग्य नियोजन नाशिल्ल्यान वरांची वरां येरादारी आडकून पडली. रस्त्याच्या दोनूय वटेन गाडयो पार्क केल्ल्यान यो वच करपाक लोकांक त्रास सोंसचो पडलो. हाचे भायर जायते पर्यटक सुरक्षेची कसलीच वेवस्था करिनासतना धबधब्याचेर चडटना दिसले. हाका लागून व्हड अपघाताची शक्यताय उक्तायत. तशेंच सुरक्षेचे उपाय आनी येरादारी वेवस्थापन घटमूट करपाची गरज उक्तायल्या. रानात फुलपी आणि वखदी गुणधर्म आशिल्ली पावसात फुलपी रानभाजी दिवचलच्या बाजारात येवपाक लागल्या. पोषक आशिल्ल्या ह्या भाजयांक बाजारात बरीच मागणी आसा. तायकिळो, तेरे, कुड्डूक आणि रानात फुलपी हेर पावसाळी भाजी भलायकेच्या नदरेन पोषक असतात. गांवगिऱ्या वाठारात ही भाजी सहज मेळटा. मात शारांनी लोकांक ही भाजी घेवपाक बाजारात येवचें पडटा. देखून ह्या भाजयेक बाजारात बरीच मागणी आसता.
ताळकुळो कित्याक आमी हें करता ताळकुळो बरो विटामीन तो वता तुका आतां तें खावंक जाय आनी शेगलाची भाजी जिवाक बरी परतून कुड्डूक बरी जिवाक मागणी आसा भाजी हो नाखतालो आसता न्हू वतालो तुमच्या कडेन कसली कसली आसता रानात पिकपी भाजी शेगलाची भस्काची कुड्डू आनी हे ताळकुळो तेरे बी तेरे हाडटा पूण बरी ती जिवा जिवाक बरी ती बरी विटामीन ती आजी ही आतां खाना आतांची ही फालतू ही बरी जिवाक काय जायना सुद्दां तेरे ताळकुळो अळसाण्याची ही हाताक भाजी गावता मागीर जिमान बी गावाना ती आनी चवथ जानुवारी गावाना ती तेका 2 म्हयने थंय आसता तिचो सिजन कसो आता ताळक्याच्या भाजयेचो वांटो कसो तो तो आमी घालता दिसांनी केन्ना फाली असो आमची दवरिना दरेन आनी कुड्डूक मातशी म्हारग आसता कुड्डूक कशी बरें गावता आनी तुमी खंयसून हाडटा ती आमी आमच्या शेतांनी विकता शेतांनीच जाता आतां शहरान मेळना ना शहरान गावाना ती ताळकुळो गावाना म्हणजे बऱ्या जाग्यालो आमी तसो हाडटा हो न्हू कितें पावसाक लागून बी बरें पावसाक लागून कितें रोवन काडून हाडटा पावस हो पळय कितें करता तो पळय कमी आसा न्हू कमी आहा आनी भाजी बी कमी आसा पावसाक आश्वेच्या भूमिका देवाच्या वाठारात दुबावित रितीन हालचाल करताना पंजाबातल्या 24 वर्साच्या तरणाट्याक पुलीस पेट्रोलिंगे वेळार मांद्रे पुलिसांनी ताब्यात घेतलो. उपरांत चौकशे वेळार पंजाबातल्या अमृतसरात ताचे आड खून आणि शस्त्र कायद्याखाला गंभीर गुन्यांव नोंद जाल्ल्याचे स्पष्ट झाले. संबंधित दुबावित आरोपीक भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा संहितेच्या कलम 35 खाला अटक केल्या. उपरांत पंजाब पुलिसांक ह्या प्रकरणाविशींची माहिती दिली. सध्या पंजाब पुलिसांचो पंगड गोंयांत येवपाक भायर सरला. टी टाइम खबरांगात सोंपता दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड जावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो म्हत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह.